नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो। गोंयांत निपा व्हायरसाचो पयलो दुबावीत मूळ केरळाचो यूपी वतना लक्षण दिशिल्ल्यान देंवयलो गोंयांत। जीएमसीत खासा वॉर्डात उपचार, ब्लड सॅम्पल पुण्यात। जीएमसी म्हणटा सादूर रावा। करासवाडा खांडेपार जाता नॅशनल हायवे, भारतमाला सागरमालाचे गोंयांतूय हायवे जेटी प्रकल्प। मोदी सरकाराच्या कामगिरीची तोखणाय, सुदीन मुख्यमंत्र्याची जबाबदारी घेवंक तयार। मेकुनू गोंयांत बादचें ना, मात कर्नाटक केरळ पट्ट्यांत वेगळे तरेचें वादळ। नुस्तेकारांनी कर्नाटक केरळ वटेंतले दर्यांत वचचें न्ही म्हूण शिटकावणी। 3 दिसांत गोंयांत जगला गडगडाचो पावस। सीएसी कडेन प्रस्न सुटनात, सरकार कामगार वाऱ्यार। मुख्यमंत्र्याचे अधिकार कोणाक तरी दिवचे, मोगोचो फुडारी आदलो आमदार सावळ मायनिंग लोकांक घेवन पावलो सुदिना कडेन। आनी खंयच्या कितल्या रिटायर्ड अधिकाऱ्यांक मुजत वाड दिल्या, आंकडो 24 वरां भितर जाहीर करचो। आम आदमी पार्टीचे सरकाराक चॅलेंज, रिटायर्ड ऑफिसर चल्ले स्टडी टुरांचेर। निपा व्हायरसाचो गोंयांत पयलो दुबावीत पेशंट पावलो। मूळ केरळाचो, थंयसावन यूपींत वतालो। निपाची लक्षणां दिशिल्ल्यान ताका ट्रेनीच्या अटेंडंटान वाटेर थिवीत दिवन आजिलोंत हाडलो। आजिलोन जीएमसींत धाडलो। ताका सध्या वेगळ्या वॉर्डांत दवरला। खात्री करूंक रक्ताचे सॅम्पल पुण्यात धाडला। जीएमसीन गोंयकारांक सादूर रावंक सांगल्यात। निपा व्हायरसान केरळांत आतां मेरेन 12 दुयेंतींक मरण आयलां। दुबाविताचो आंकडो 20 वयर पावला। केरळच्यान यूपी वचूंक भायर सरिल्लो हो दुयेंती खंय केरळांत मलेरियाची ट्रिटमेंट घेतालो। ट्रेनीत ताची भलायकी बरोबर ना, ताका ताप येता, ताची तकली दुखता आनी बाकीची लक्षणां पळोवन ताका निपा जाला आसत म्हूण ट्रेनीच्या अटेंडंटाक खंय दुबाव आयलो। थिये रेल्वे स्टेशनार देंवन त्या रेल्वे अटेंडंटान ताका म्हापशा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत हाडलो। थंय ताका तपासून सोमतोच जीएमसीत धाडलो। दनपारां 12 तो जीएमसीत पावलो। सुरवातेक 10 मिनटां ताचो जीएमसीचे बिल्डिंगे भायर चेकअप केलो। मागीर ताका मेडिसिन वॉर्डांत व्हेलो। ताच्या रक्ताचे आनी बाकीचे नमुने पुण्यात नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजीत धाडला। 2 दिसांत रिपोर्ट येतकीच ताच्या दुयेंसाचे कारण स्पश्ट जातले। सध्या तरी ताका निपा व्हायरस बादला म्हूण दुबाव। जीएमसीत दोतोरांची टीम ताचेर नजर दवरून आसा। ताची फॅमिली अजून पावूंक ना। हॉस्पिटल इन केरला where he was taking treatment for malaria, and he was traveling to UP. On the way in the train he developed mental disorder, delirious, means he started behaving differently like a mad person. So the attendant in the railway saw him that he was not okay with fever. He brought him to Asilo, and from Asilo he was shifted to Goa Medical College 147. You understood that? Yeah. And the details couldn't be obtained because he has nobody with him. He's 20 years old male patient. Okay. Now here, once we admitted the patient, because you know this behavior changes or little behavior like disoriented behavior was there with fever, they have admitted and done a full investigation. His urine sample has been sent to that Utkarsh, Dr. Utkarsh, who is a epidemiologist. He has also come and collected. We have started him on required medication. Actually, he is now treated as viral encephalitis in Goa Medical College. We are not treating him as a Nipah virus. And the blood has gone to Pune, and the report will come within 48 hours. So we will make it very clear to general public. So at present, लोकांनी निपा व्हायरसाविशीं सादूर रावचे। भाजी फळां बरी धुवन खावची। मातसो सुद्धा जोर येत जाल्यार तपासून घेयात म्हूण जीएमसीची सादूरकायेची शिटकावणी। fruits these days which you buy should be washed properly, should be used cleaned with antiseptic like Dettol water or something, and then should be had so that you can prevent spread of this Nipah virus. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार आनी सुभाष कुतवळकार। करासवाडा खांडेपारचो स्टेट हायवे राष्ट्रीय महामार्ग जातलो। केंद्र सरकार ह्या 105 किलोमीटर मार्गाचेर 800 कोटी मोडटलो।
तातूंत 4 पूल आसात. भारतमाला खाला 220 किलोमीटर रस्ते जातात. हे रस्ते टुरिस्ट सुवातींक जोडटले. सागरमाला खाला 97 कोटी मेळटले. तो पयसो जेटी बांदूंक वतलो. मोदी सरकाराचे 4 वर्सांचे कामगिरीची सुदीन ढवळीकारान बरीच तोखणाय केली. जाय जाल्यार खंय तो मुख्यमंत्र्याची जबाबदारी घेवंक तयार. सगळ्यात मेन आताच्या सध्या गोवा राज्य सरकारान सगळ्यात जास्त निधी असलेले मंत्री म्हणतात ते तुम्ही आणि तुमका केंद्र सरकाराकडल्यान पूर्ण जो केंद्र सरकारचो मंत्री येयला त्यांनी त्या प्रत्येक मंत्र्यान तुमचेर कृपादृष्टी केल्ली आसा. सो अशीच कृपादृष्टी तुमचेर केंद्राची उरतली आणि फुडली जबाबदारी चढ करून मुख्यमंत्री पदाची जर तुमच्याकडे येईल जाल्यार ती स्वीकारपाची तुम्ही तयारी मानसीक दवरलेली आहात. हांव जे काम करता ते जर लोकांक पसंत आसा जाल्यार ती मानसीक तयारी म्हजी आसतली. पूण ते एट दीस स्टेज ताजेर उलोवप बरोबर न्हय. माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी 4 वर्सां पूर्ण केली आनी तांणी ताज्या प्रायम मिनिस्टरा अंडर गोंय सारक्या ल्हान प्रदेशाक जवळ जवळ ह्या 4 वर्सांत आमकां 30,000 कोटीच्या आसपास पयशे गोवा सरकाराक मेळ्ळे आनी हाजे सगळे श्रेय माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आनी त्याच बरोबर ताजे बरोबर आशिल्ले सगळे कॅबिनेट मिनिस्टर्स सगळे गोंयकाराचे वटेन हांव ताजें अभिनंदन करतां. आनी ताजी कार्यपद्दत जर अशीच फुडें उरत जाल्यार नक्कीच एक नवे भारत तयार जातलो. जे प्रोजेक्ट आतां सँक्शनान हाडले त्याचे प्रिंसिपल सँक्शन आमकां आयले, इन प्रिंसिपल सँक्शन आयले. ते प्रोजेक्ट मोलेम टू खांडेपार, ओल्ड RTO ऑफिस पोंडा टू ओल्ड गोवा इन्क्लुडींग बाणस्तारी ब्रिज, बोरीम ब्रिज इन्क्लुडींग बोरीम रोड अप टू पोंडा एंड कुर्टी आनी नवे जे 105 किलोमीटर नॅशनल हायवे आसा ते नॅशनल हायवे फ्रॉम करासवाडा टू खांडेपार with 4 lane with 4 bridges. First bridge Asnoda, second bridge at Bicholim, third bridge at Sakri and fourth bridge at Pali. हो जवळ जवळ 800 कोटीचो प्रोजेक्ट आसतलो. भारतमाला ह्या प्रोजेक्टांत जवळ जवळ 220 किलोमीटर आमचे रस्ते घेवपाचे थारायल्ले. सागरमाला ह्या सकल 97 कोटीच्यो जेटी आमकां सँक्शन मेळिल्लें आसा. म्हजे म्हायती प्रमाणे 6 जेटी. मेकुनू वादळ ओमानाचे वयले वटेन गेल्ल्यान त्या वादळाचो गोंयाक धोको ना. गोंयच्या हवामान खात्यान स्पश्ट केलां. मात कर्नाटक केरळ पट्ट्यांत वेगळ्या तरेचे वादळ तयार जाल्ल्यान नुस्तेकारांनी कर्नाटक केरळ वटेंतले दर्यांत वचचे न्ही म्हूण हवामान खात्यान गोंयच्या नुस्तेकारांक शिटकावणी दिल्या. फुडल्या 3 दिसांत गोंयांत खंय गडगड आनी जगलां मारून पावस पडूं येता. One new low pressure area has developed yesterday and now it has become well-marked low pressure area. It lies off Karnataka and Kerala coast. So it is going to affect our region, Goa and neighborhood also. So that's why that next 3 days we are expecting light to moderate rain at few places over Goa region. And after that it will move in the northern direction and its effect will be reduced, and 4th and 5th day the rainfall will be at isolated places only. That fishermen are warned because of this well-marked low pressure area. That earlier that cyclone Makunu has now weakened and it has crossed the Oman coast. So there is no effect of that now. Now the sea is affected by this well-marked low pressure area. That's why the fishermen have been warned not to go in the southeast Arabian Sea over the Karnataka and Kerala coast, because this system is there, as we have seen in the satellite picture. And since due to this system only that thunderstorm warning has been also given, that there is possibility of thunderstorm and lightning in the Goa region. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.